ऑथेंटीक गोवन होममेडाचेर आज आमी रुचीक कुड्डुकेची भाजी करया। ही भाजी कशी करपाची ती पळोवया। कुड्डुकेच्या भाजयेन जर मूठभर तायखिळ्याची पानां घालत जाल्यार ताची रूच बरी जाता। सगळ्यान पयलीं आमी कुड्डुकेच्या भाजयेची पानां काडून घेवया आनी देठ जर जून आसा जाल्यार ते उडोवया। आतां ही बारीक शिनून घेवया। भाजी बारीक शिनून घेतिल्ली आसा। आतां आमी बाकीचे इन्ग्रेडियंट्स पळोवया। हांगा 50 ग्राम तोरीची दाळ धुवन फुगत घाल्या। ताजे मागीर हांवें किसयल्लें गोड घेतलां, हळडी पिठो, गरम मसालो, 2 मिरसांगो, सोय आनी रुची प्रमाणे मीठ। आतां कशें करपाचें तें पळोवया। तोरीची दाळ आमी थोडेंशें उदक घालून बारीक फ्लेमीर एक शिटी काडून घेवया। हे शिजिल्ले दाळेन आमी आतां ही शिनिल्ली भाजी घालून घेवया। 2 मिरसांगो घालया, 1 कुलेर गरम मसालो, अर्द कुलेर हळडी पिठो आनी रुची प्रमाणे मीठ घालून घेवया। हे सगळे इन्ग्रेडियंट आतां सारके मिक्स करून घेवया। हे भाजयेक उदक घालपाची सद्या गरज ना, जर गरज लागली जाल्यारूच घालपाचें। आतां ही लो फ्लेमीचेर एक 5 मिनटां भाजी शिजोवन घेवया। भाजी आमची आतां 80% शिजिल्ली आसा। हातून हांव आतां एक व्हडलें कुलेर किसयल्लें गोड घालतां, सोय घालून घेतां आनी एक 2 ते 3 मिनटां बारीक फ्लेमीर शिजोवन घेतां। ही सिजनल कुड्डुकेची भाजी पावसानूच मेळटा आनी ती खावची अशें आमचे जाणटेलीं म्हणटालीं। हे पळयात, आमची भाजी आतां तयार आसा। तुमी ही भाजी मुद्दम करून पळया, तुमकां ती आवडटलीच।